या बो पविस सक्रमेंतान आदरसच्या बो मोगाळा जेजू तुजेर पातये येवन आमचे अर्गां आनी मागणी घेवन आमी तुजे मुखार सर पडोवन देमयेर आसां. आमकां तुवें दिल्ल्या जिवाच्या आनी सर्व देण्या बसोत अर्गां भेटोवच्या गंगसर आसच्या ह्या वेळार आमची काळजां मनां तूं आपड आनी तुजो अनुभव आमी जोडूंक आमकां फावो कर. तूं आमच्या जिविताचें उगम, तूं आमच्या जिविताचें अंत्य. हाच्या मोदें जें कितें आमी जिणेंत आटापता तें सकड तुवें आमकां दिल्लें देणें म्हूण आमी वळखून घेता. तुज्या कुशे शिवाय आमच्या जिवितान कितेंच घडना जायना म्हणल्यार आमी जाणाव. तुजी खुशी पाळूंक प्रयत्न करच्या मुखांतर तुजें उतर आयकून त्या प्रमाणे जिवीत रुता करच्या मुखांतर तुका खाल जावंक आनी तुजे थंय आमची जिणी रुपीत करूंक गरज ती कृपा तुवें आमकां दिल्याय. आम्हा समेस्तांक तुज्या देण्यांनी नेटयलाय, तुज्या संस्कारांनी आमकां पवित्र केलाय. हे सकड बरेंपण आज वळखून घेवन तुजे मुखार आमी सर पडोन आसा. मोगाळा जेजू ह्या पवित्र वस्तूंत तुका रूप पळयोवन तुका भोगचो अनुभव करचो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या पसोत आमी तुका अर्गां भेटयता. हो थोडो वेळ आमी तुज्या सांगात करसूंचो आमच्या जिवितांत एक नवो अनुभव आमकां दिवन दी. आमच्या जिवितांत तुजें बेसांवां आमचेर वताशें करूं दी. आमच्या जिवितांत तुजे तन वळोवणेचो मोग आनी गूण करचे सकत आमचे थंय येवं दी म्हणून आमी मागता. विविध गांवांतावन आमच्या कुटुंबांतावन विविध फुरगजेतावन आमी समेश तुजे ससाय मागून हांगासर आयल्या वाचता. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची मागणी तूं मानून घे, आमच्या अर्गांवले तूं ओपून घे आनी शेकी आमी आमच्या जिवितांत तुज्या मेटांनी सोलोवंक तुजी खुशी पाळूंक गरजेसर कृपा आमकां तूं लाभय. जेजू आमी तुका नमस्कार करता, आमी प्रणिपात करता. हो थोडो वेळ आमी तुज्या संगता करसूंक खुशी व्हरता.
Dayakan bosya. मोगाच्यानो आयचो दीस आमसमेस्तांक काजारी जोड्या विशांत नियाळ करूंक आपोवणें दिलां. लग्न देवाचें एक वर्तें देणें आनी जिजून घडलोलो एक व्हडलो संस्कार. त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी मिसून काडलेलो या काडलेली व्यक्ती एक नवें साव आमच्या जिवितांत हाडून आयल्यात. आज आमी हांगासर आदाराचे समेस्त जावं दादलो वा जावं स्त्री जर आमी सांगता आसां एकामेका खातीर आमी मागोवंक फावो. थोड्यांचे आमचे दादले वा स्त्रियो आज आमचे मदेनांत. थोड्यांचे दादले आनी स्त्रियो सांगातानांत. थोडे दादल्यो आनी स्त्रियो आपल्या फुडारा खातीर पयसल्या गांवांत वावूर करन आसात. ह्या सर व्यक्तींचो उडास काडून देवाक अर्घां दिवचो दीस हो. एगडी बोर दोळे धांपून देवान आमच्या जिवितान आमकां फावो केल्ल्या आमच्या सांगात्या विशयांत आमी नियाळ करया. आमी लग्नाच्या जिविताक ह्या प्रायेक पावतना सबार सपनां आमी देखिल्लीं आसात. म्हाका असलोच एक दादलो जाय जाय, म्हाका असलीच एक स्त्री जाय जाय म्हणून आमी आशेल्ले आसा.
थोडे फावटी आमी त्या व्यक्तीक सोदून गेल्ले आसा. थोडे फावटी आमकां मेळ्ळें आमी मोगार पडोवन थोडो काळ सांगाता जियेल्लें आसा. एकामेकाक समजोवन घेवंक, एकामेकाचो सांगात सोदूंक, एकामेकाचो सांगातपण अनुभव करूंक आमी आशेल्ले आसा. आमकां मालगड्यांक थोड्यांक हें भाग फावो जावना जावंक पुरो, कित्याक आमच्या काळार ज्या व्यक्तीक आमच्या वडिलांनी दाखयलां तांचे कडेन आमी लग्न जाल्ल्या म्हूण सडावत तरणाटे तरणाटी आपल्या लग्ना जिवितान सांगाती आमकां जाय जाल्याक आमी विसरून काडलां. सगळें सुरवेर आमकां बरेंच म्हूण भोगलां. आमी देवाक अर्घां दिल्यांत. हो म्हजो दादलो तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत देवा तुका जावं अर्घां. ही म्हजी स्त्री तुवें म्हाका फोव केल्ल्या पासत देवा तुका जावं अर्घां. दीस वेता वेता आमचो मोग गूंड जालो. दीस वेता वेता आमचे मदलो संबंद घट जालो. एकामेका सोडून रावूंक आमकां जालें ना. थोडो वेळ पयस आसां जाल्यार आमकां सुकुला बरी भोगूंक प्रारंभ जालें. आमी मोगार पडल्या. मोग न्ही फकत उतरांनी, थोड्या पुस्लावनाच्या उतरांनी, बदलाक आमच्या कार्यांनी आमी दाखोवंक प्रयत्न केले. एकामेकाचो सांगात आमी सोदलो. एकामेकाक मोगान वेंगोंक धरूंक आमी अत्रेगून रावल्या. एकामेकाच्या बरेपणा खातीर आमी वावुरल्या. तो वा ती पिड्यान पडलेल्या वेळार, कश्टान साम पडलेल्या वेळार, आकांतान पडलेल्या वेळार आमी सांगात दिलो. ताका वा तिका आमी सोडून रावूंक शकले ना. अशें लग्न संस्काराचो मोगाचो बांद आमी सदांच जियोवंक प्रयत्न केले. मस्तू गणितां आमच्या जिवितांत घडलीं जी आमी सांगाता करसिलीं. सांगाता जेवल्या, सांगाता भोवंक गेल्या, सांगाता वावूर केलो, सांगाता जें कितें हेरांक कुमोग करची जाली सांगाता केली. आनी ह्या मुखांतर एकामेकाच्या सहवासांत आमी संपूर्ण आनंद भोगलो आनी देवाक आमी अर्घां दिलीं. तवळ तवळ आमचे कडेन थोडे बडी मनस्ताप उपजले जावयेत. थोडे फावटी आमची उतरां एकामेका आमकां समजली नांत जावयेत. थोडे फावटी आमचे ते दुबाव आयलो जावयेत. थोडे फावटी आपूण काही आपला सांगात्याक उगडायता म्हणून आकांत भोगलो जावयेत. तरी पूण हें सक्कड उतरोवन आमच्या सांगात्या संगी आमी जियोवंक प्रयत्न केले. देवाक आमी अर्घां दिवया. आमच्या मना संगडो एक दादलो वा स्त्री देवान आमकां फावो केल्ल्या बसत. एक घडीक वर आमच्या सांगात्याचो उडास काडून ताणें आमच्या जिवितान आपणाच्या जिवितान दिल्ले मोगाच्यो घडयो, संतोशाच्यो घडयो उडास काडून देवाक अर्घां दिवया. थोडी गणितां आसात आमी एकामेकाक दुखयल्लीं. एकामेकाक समजोवंक शकनासतना उतराक उतर फाटीं दिवन, ताणें केल्ल्या वायटाक वायट फाटीं दिवन दुखयल्लें आसा. चिंतिनासतना ताणें केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमी विसरोवन सोडिल्लें आसा. पयसल्या गांवांत वावर करतल्या मनशाक तरी आमी लेखाक धरिनातलें आसा. घरा भितर कुजनांत भुरग्यांक ल्हान व्हड करच्या वावरांत मेतेर जावन दीस रात घडलेल्या आपल्या स्त्रियेचे कश्ट समजनासतना गेल्लें आसा. एकामेका थंय दुबाव सारलो आसा.
उतरा वांटो दिवन रागार बसल्लें आसा. सबार पोटी सबार दीस आमी एकामेका नेगार करून पयस रावल्लें आसा. आमच्या जिवितांत सहज जावन घडीता पूण असो प्रभाव उरतो. जो मोग आमी आशिल्लो, जो सांगातपण आमी आशिल्लो, असलीं घडीतां येता आसतना आमी तें वळखून घेवंक सुकोवंक ना. लग्न जाल्ल्या वेळार हे घडी सयत सोडून रावूंक जायनातले आमी आकांत दुबाव उपजत आसतना लागीं आयिल्ले घडीत आमकां खांडाळ्याची जावंक पाविल्ली आसा. अशें सबारपुटी आमच्या दादल्याक ह्या स्त्रियेक आमी दुखयल्लें आसा. आमच्या वेंगे जावन पयस दवरलें आसा. तांकां आमी लेखाक धरिनासतना आमच्या कुशे प्रमाणे जियेल्लें आसा. तांकां आमी कश्टिल्लें आसा. तांकां आमी नेगार केल्लें आसा. हेरां मुखार हल्क केल्लें आसा. तांणी कश्टतना तांच्या कश्टांती आमी संतोश पाविल्ले आसा. असलीं घडीतां जर आमच्या जिवितांत घडल्यांत ही सक्कड घडीतां आमी देवाक आतां उपसून दिया. आमचे मुखार सोमी आसा तो बोगसण असो देव, बोगसण असो दातार. आपणाक कुर्सारूंक कळतनाय केळकुळें केल्ल्यांक त्या कश्टां मदें बोगशिल्लो तो आमकांय एकामेका बोगसूंक कुमोग करता. ताच्या कश्टां मदें, ताका मेळिल्ल्या इणसोण्या मदें, ताका मेळिल्ल्या तिरस्कारा मदें आमचें कांयच न्ही. जर तो सक्कडांकी बापा ते कितें करतात तें नेणांत तांकां बक्षी म्हणलें जाल्यार आमी नेणारपणांत या आमच्या अस्कतकाये वरवीं एकामेका दुखयल्ल्यो घडयो आसत जाल्यार हे घडी भर मोतीन हाडया. आमच्या दादल्याक, आमच्या स्त्रियेक आमी बक्षिया. आमच्या दादल्या कडेन, आमच्या स्त्रिये कडेन बक्षणें मागून घेवया. आमी केल्ल्या मोगाचो फळ जावन देवान आमकां भुरगीं बाळां फावो केल्यांत. आनी भुरग्यां बाळांक आमी भावार्थान वागयतल्या म्हणून आमच्या लग्ना वेळार आमी उतर भास दिल्ली. तांकां पवित्र स्नान दिता आसतना तांकां परतून भावार्थान आमी वागयतल्या म्हणून भास दिल्ली. आमच्या भावार्थाक लागून, आमच्या मागण्याच्या स्पिरिताक लागून आमच्या भुरग्यांक आमी सारक्या वाटेन नेडयला, तयार केला. भावार्थ तांकां आमी वांटून दिला. मागणी करूंक शिकयलां. बरें नृत्य तांकां दिलां. आमच्या जिवितांत आमी जियेल्ले पर्यंत बरी जेवन तांकां आमी कुमोग केल्या. हे देवर्त्य तेणें देवाक दिल्या, देवान आमकां दिल्ल्या पसत देवाक आमी अर्गां दिवया. तरी पूण थोडे पोटी आमच्या अस्कतकाये लागून, आमच्या उण्या भावार्थाक लागून, आमच्या आळसायेक लागून, आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या भुरग्यांक आमी नेगार केल्ले आसा. भावार्थान वागोवच्याक आमी इल्ली सडी दाय दाखयल्ली आसा. मागण्याचो स्पिरीट दिवच्यात आमी इल्लें कॉम्प्रोमायज केल्लें आसा. तांणी केल्लो सुखी वेळार तिदवी नासतना तांकां आमी आडवाटेन वचूंक सोडिल्लें आसा. आमच्या उण्यापणाक लागून आमच्या भुरग्यांक तिदूंक सकनासतना आमी तोंड दंपून बसयल्ले आसा. अशें आमच्या भुरग्यांक थोडे पोटी तांच्या वायट वाटेक वचूंक, तांच्या जिवितांत सलवणी आपणावंक आमी कारण जाल्ले आसा. भुरग्याच्या देण्या पसत देवाक अर्गां दिवच्या वेळार, त्या भुरग्यांक बरें करून वागोवंक मोग केल्याक देवाक अर्गां दिवच्या वेळार जर आमच्या भुरग्यांक आमी खरेपणी वागोवंक ना, आमी सोम्या लागीं बक्षणें मागया. जेजू तांकां आपड. जेजू तांकां गूण कर.
जेजू तांच्या जिवितान गेल्ले घाई थांबय आनी सारक्या वाटेन फाटीं हाड म्हणून जेजू लागीं आमी मागया. सबार जाणां आमी लग्न जाल्ल्या आसता आमचो दादलो आनी स्त्री आज आमचे मदें नात. तांची जिणी जियेवन सर्गा सुखाक पावल्यांत. आमच्या जिवितांत असलें व्हडलें देणें मरणाच्या गडिता मुखांतर आमी होगडायलां. थोडे पोटी वेगळ्या सरा मुखांतर तांकां आमी पयस केल्लें आसूं गी पुरो. देवाक आमी उलो मारया. तांकां समेस्तांक सासणाचें सूख दिवच्याक आनी जे कोण आमचे तन पयस गेल्यात तांकां देवान आशिर्वाद दिवच्याक. शेकी ताणें आमचो केल्ल्या मोगाक ताणें आमच्या खातीर केल्ल्या सॅक्रिफिसाक देवा तांकां आशिर्वादान बोर म्हणून एक घडी भर मागया. जर आमी सांगात आसांव देवाचें देणें म्हणून वळखून घेवन आमकां सदांच सांगाता सांबाळ म्हणून उलो मारन सोम्याक आमी गीत गावया. तुमचे कंतारा बूक आसा जाल्यार पान नंबर 361 361 सुखान दुखान पिडेन भलायकेन. 16 जाणां कंतार कळीत आसा हे लग्ना वेळा आमी सांगचें कोणाक कळीतात आनी सांगाता म्हणचें कोहाराम जाता. सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी राखम सोभान शेवट पर्या लाले उर्माता भुरगीं तुजी. परते सुखान दुखान पिडेन भलायके रावता विश्वासी सोम्या आमी राखम सोभान शेवट पर्या लाले उर्माता भुरगीं तुजी. विश्वासपणान वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेज मोगान आमकां वाळो कुरपेज जियेवंक समर्पण देवान आमकां. विश्वासपणान वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेज मोगान आमकां वाळो कुरपेज जियेवंक समर्पण देवान आमकां. संवसारा दर्या जिणये तारवान कसान वारांचे वादळ येताना मोगा सोवार लग्ना जिवितान तुझे संगी सोम्या खेदी सोमसोना. विश्वासपणान वाळो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळो कुरपेज मोगान आमकां वाळो कुरपेज जियेवंक समर्पण देवान आमकां. विश्वासपणान वाळो
राम आमच्या सोम्या वाळो कुरपेस मोगान आमकां वाळो कुरपेस जीव समर्पण धैर्यान आमकां सोम्या आमकां सोमेशतां तुजे कृपे देण्यानी बर आमच्या कुटुंबा जिवितान आमकां तूं सांगाता सांभाळन वर आमकां तुवें दिल्लें देणें आमी वापरूं आमच्या देण्या प्रमाणे जियों आमच्या सांगातपणान एकपणान तुजें तें संतोश भोगूंक आमकां फावो कर आमी एकामेकां सुकोवन पडटना भोगसूंक एकामेकाच्या मोगांत संतोश पावूं एकामेका ती आमच्यो जिणी समर्पीत तरान जियोवच्याक आमकां तूं फावो कर आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी बर आमच्या कुटुंबाची नेकेत्रां ती आमच्या कुटुंबाचो अलंकार ती तांकां सर कुरपे देण्यानी बर शेगूण आनी नेटय बरो फुडार फावो कर आनी आमच्या कुटुंबाचें अलंकार जावंक तांकां तूं कुरपे देण्यानी बर आमी एकामेका पयस केल्ल्या वेळार एकामेका दुख येयल्ल्या वेळार बगसून परतून फाटी येवंक आमकां गैर असली कृपा लाभय आमचें कुटुंब तुवें दिल्लें देणें तें सदांच जळटें सांबाळूंक गरज आसली सर आशिर्वादां आमकां तूं दी आनी आमचें कुटुंब बागेवून कुटुंबा बरी सदांच तुज्या मोगान सांबाळन वर आमेन. देवाचे आशिर्वाद जोडच्याक ह्या देवाड्या सक्रामेंता गीत आमी गावया. हे देवा विजय साक्रामेंता काल तुज्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणीचो फळ सदां आमचे थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषाची मेटा काढून खालते पोळी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता
ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस porto देव आमचो रस्ता सर्गा संस्रासो सर्वेस porto देव आमचो रस्ता सर्गा संस्रासो एका उतराक ताच्या संसाराची जालो आपल्या सारक्यान ताणें मनशा रुपीत केलो देखून निजाकी बापूय तो सर्वांचो संतोषाची मेटां काडून खालते फोडी कुरपा जोडून सुम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो मोरी जावन आसा मनशा कुळाची माता सांगातास ती देवाच्या पुताची माता तिचे मारिफत जेजून मनशान सैम घेतलें आनी तो इमानुएल वा देव आमचे सांगाता जालो देवाचे उतर आयकून ते पाळटात ती चड बागी आज आमच्या नोवेनांचो दुसरो दीस आयच्या दिसा आमी मोरी देवाचे उतर आयकूंक आनी जियोंक उलो दिता म्हणलो संदेश नियळटा आनी काजारी जोड्यां पासत मागता मोरयेन देवाचे उतर आयकलें आनी आपल्या काळजान जागोवन दवरलें देवाचे उतर आयकोनचें म्हळ्यार तें खावचें वा ताचेर नियाळ करचो म्हूण अर्थ जाता आपल्या काळजान जागोवन दवरचें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करची मोरये बरी देवाचे उतर आयकूंक आनी जियोंक सोर काजारी जोड्यांक मोरी प्रेरण जावन दी अशें तांचें लग्न जिवीत नजरताच्या कुटुंबा बरी बागेवन जावन दी म्हूण मागया मोगाच्या भाव भयणीनो सर्व लग्ना जोड्या खातीर मागूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वाचता देवान आमकां दिल्ल्या आमच्या सांगात्या खातीर सांगातीन पसोत देवा घर गांदिवया देव तांकां सदांच आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी सांगाता सांबाळनी म्हूण मागच्या वेळार एकामेका विरोध आमी केल्लीं पातकां सदरार वळखून घेवया आनी सोम्या लागचें आनी आमच्या सांगात्या संगतींनी लागचें बोगसणे मागया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतून हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगेवन सदां संकवार मोरये सगळ्या देवान आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो Krista, kakut
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आनी पवित्र सभेमध्ये जीव आसो आनी मोग आसो एकवट आसा. ताची खुणा आनी उपकार लग्नाच्या संबंदांत तुवें घडोवन दवरल्याय आनी त्या प्रमाणे आमच्या भावाक आनी भयणींक तुवें एकवट आयल्याय. तुजे मुखार हजर असल्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. एकामेकाक तांणी दिल्ल्या उतर भाशे प्रमाणे जियेवच्या गरजली खुरपा तांकां लाभय. तांकां आपूड तांकां गूण कर आनी भागी कुटुंबा जिवीत जियेवचें देणें तांकां फावो कर. ह्या मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. देवाचे उतर तुम्ही आयकल्यार मात्र पावाना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीचे, ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात. उतर आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आसऱ्यांत आपले सारके पळयतल्या मनशा बरी. आपणाचे सारके तो पळयता आनी चलताच रावता आनी आपूण कसो दिसता ते घडयेन तो विचारता. पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायेन व्हरून पळयता आनी ताची शिकोवन आयकून विचार नासतना ती करण्यांनी सांबाळता आनी तंतू थीर रावता. तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी बागी जाता. आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतीत, पूण आपली जीब दांबून धरूंक ते नेनात जाल्यार ते आपणाकच फटयतात. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथां आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संवसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचे. देवाचे उतार हे. देवाचे उडकार. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. सौम्य सोमोग नियाळता रायाक म्हज्या वंदिता. महांताची कीर्त गायता सौम्य सोमोग नियाळता. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. सोमी बोळदा कयता आपली महिमा परगडता. हांकार्यांक सकला घालता सोमी बोळदा कयता. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. आपले सर्वेस्पराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं. सोमी कलत्यांक उबारता भुकेल्यांक पोशण दिता. दुबळ्या धाकट्यांक सांबाळता
barta Abre सर्वे स्पोराची साखर हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव आपले सर्वे स्पोराची साखर हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव सोम्याची होडवी गायता देवाका वर्गां दिता ताची दया वाकणता सोम्याची होडवी गायता आपले सर्वे स्पोराची साखर हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव आपले सर्वे स्पोराची साखर हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव Alleluia, 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 Alleluia. Să deu tu ancoar morie सर्वे स्पोरान कळीत केल्यो संती घडोवन येतेल्यो म्हूण सत मानली तूं कितली बागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुझे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता शेकीन देवदूत तांकां सोडून सर्गार पाटी वेतस ते गवळी एकामेका म्हणूंक लागले वसोया आमी आतांच बेतलेहेमाक आनी सर्वेस पोरान आमकां कळीत केल्ली ती नीज संगत आमी पळोवन येवया आनी धांवां धांवी वचून मोरयेक झुजेक आनी खावणीन आयलेल्या बाळकाक तांणी देखलीं बाळका पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगिल्लें सकड तांकां समजालें आनी गवळी सांगताले तें आयकलीं सकडां अजाप पावलीं पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आठयतली शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती बसत देवाची महिमा गायत ताची स्तुती करत पाटी गेले सगळें देवदूतान सांगल्या प्रमाणेच घडलें देवाचें उतार्ये वाकली तुका क्रिस्ता आज काजारी जोड्यां पसोत हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तांचे खातीर मागच्या वेळार मरी देवाचें उतर आमकां जियोवंक उलो दिता म्हणलो संदेश आमकां आज विसरून काडला आमी सबार जाणां न्ही सक्कड काजारा गेल्या काजारा वसानांतली कोणी आहा ती काजार जायनातली दोडी आहात मुखार तेगात आमी हांगा दोगां आनी कोणी 16 जाणां आमी काजार जाल्लीं आसा काजाराक गेल्लीं आसा आनी काजाराच्या मटवांत जावनसो आवाज आमी जाणाव न्हय ते एक बँड आसा आदल्या काळार आतांच्या काळार DJ म्हण आसा आमी एकामेका उलयलें आयकनातल्या प्रमाणे वाजोवचें आसा तें वाजप त्या देखून आमी अप्रूप मेळ्ळी सांगात उलयचें म्हळ्यारय उलोवंक सोडनात आमकां कित्याक तांचें वाजप आमच्या कानाक अशें आपटता की
तूं कसो आसा कशी आसा म्हण विचारूंक पुरसोत ना तातूंत मोनी जावन आमी बसता थंय तातूंत लग्नाच्या कार्याक गेल्ल्या वेळार मस्त बोटी लग्नाचो संतोश म्हाका वांटून घेवच्या बदलाक कोणंगी गायलीं पदां कंतारां आयकून आमचे कान केप्पे जावचे आसात त्या देखून लग्नाच्या संस्काराक ह्या कार्याक आमी गेल्या जाल्यार सबारपोटी कांयच लग्नाचे कार्यांत संतोश म्हणलो आसलो बगूंक सकनासतना आमी पाटी येता जेवण मेळटा तें थोडे फावटी वेळार वाडल्यार नातल्यार इल्लो वेळ कारण आमचे बूक पुरा मेल्ल्या उपरांत जेवण मेळटा आनी त्या देखून आडलें जेवण इल्लें उरता कित्याक म्हळ्यार लेट करून जेवल्यार जेवंकी जायना मागीर न्हय हे आमच्या लग्नाच्या कार्याची संगत हे मोटव्यान तुमच्या मुखार दवरलें म्हाका सत्य सांगाचें काजर जाल्ल्यांनी मुस्ताना म्हणटात काजर म्हळ्यार भारी बरें म्हणून सत्य गे लग्नाची जिणी बारी संतोशाची दादोसकायाची म्हणटात होय थोडे वय म्हणटात थोडी तकल्याली येतात न्हय काजर जावन थोडी वर्सां जाल्लीं तकल्याली येतात नव्यान काजर जाल्लीं वय म्हणटात आनी शेळ आनी कितें तांची सुकोवंक ना त्या देखून आनी त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीलो लग्न देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हूण आमी म्हणटा देवान दिल्लें देणें केदाळाई दादोसकायाचें संतोशाचें समेस्तांक मानवल्लें जावंक जाय तरी पूण थोडे फावटी आमगे काजर कित्याक वजें जाता म्हणलें सवाल आमकां दसूंक बरो आनी ह्या सवालाक आज जाप दिवंक हांगासर हो विशय विंचून काडला विशय कितें विंचून काडला ते म्हळ्यार मोरी आपल्या जिवितांत देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियोवंक आमकां उलो दिता जर लग्ना जिवितांत हेंच देवाचें उतर आमी एकामेकाक त्या दीस आयकल्लें आनी एकामेका खातीर वांटून दिल्लें आमी जियेल्यांगी म्हणलें सवाल केदाळ आमी जियेता ते दाळा लग्न आमकां संतोशाचें दादोसकायाचें घडीत जाता जर आमी अंतुसल वता त्या वेळार लग्न आमकां एक वजें जाता लग्ना विशांत आमी उत्पत्ती ग्रंथ तावनूच आयकता देवान दादल्याक रचलो आनी म्हळें हांगासर वाग आसा हांगा सिंह आसा हांगा पेटो आसा हांगा माजर आसा खेळ आनी वो 2 दीस खेळ्ळो दादांव मागीर ताका बोर जालें कित्याक ह्या मनजाती कडेन कितें खेळचें आनी देवा समजलें आनी एकल्यान आसचें बरें न्ही त्या देखून ताची बोर काडून ताका एक स्त्री म्हूण रचली आनी ह्या संदर्भार ताका भोगलें की हें सारकें केलें देवान येदोळ पर्यंत केल्लें बरेंत पूण हें आनी चड सारकें कित्याक ही म्हज्या हाडाचें हाड हें म्हज्या मांसाचें मांस हांव नर तावन नारी जाल्या आनी त्या देखून तीं दोगांय संतोशान जियेलीं म्हणून उत्पत्ती पुस्तक आमकां सांगता ताजे उपरांत सगळे पोरनेस्वलांत आमी पळोवंक जाल्यार विविध संदर्भार लग्नाच्या गणिता विशांत लग्नाक दादल्यान स्त्रियेक सोदून वचचें स्त्रियेन दादल्याक सोदून वचचें गणिता आमकां थंय वाचूंक मेळटात जावं पुरो जाकोब जावं पुरो इजाक आनी पुरो आपल्या बापायने म्हणलें आसा तूं तुज्या स्त्रियेक सोदून काड त्या कुटुंबांतली त्या कुळयेंतली सोदून काड आनी तुका कोणा कडेन जाय ताका तूं काजर जाय अशें तितलें स्वतंत्र तरान काजर जावंक अवकाश करून दिल्लो आसा आनी केदाळ ताका स्त्रियेक पळयलें आपणाचें म्हूण बगलें थंय वचून जें कितें दिवंक आसा दिवन त्या स्त्रियेक आपणाची करून घेतलेली गणितां पोरनेस्वल्यांत धरबस्त आमी वाचून पळयता थंयसर थोडे कडेन सुकून पडलेलें आसा तातूंत आमी व्हडलें आराधन करतना म्हळें देवान दिल्लें देणें म्हूण सांबाळून व्हरूंक जाता देवान दिल्लें देणें थोडे फावटी इल्लें ओजें म्हूण पयस दवरूंक जाता देवान दिल्लें देणें देगेन दवरून इल्लें आबलेशान आनी एकल्याक पळोवंक साध्यता आसा दावीद रायान पळयल्या बरी दावीद रायाक बायल आसली सकड आशिल्लें तरी पूण ताका त्या स्त्रियेक पळयतना आशा उठली त्या देखून तो त्या स्त्रियेच्या मोगार पडलो आनी पाताक आदारलें आनी देवाचें बेसांव ताणें वगडायलें असलीं गणितां थंयसर आसा ताजो अर्थ लग्न म्हणलें एक गणीत न्हय फकत दादोसकायाचें बघा थोडे फावटी आकांतचें थोडे फावटी कस्तांचें थोडे फावटी बोगसाणेचें थोडे फावटी सोडवणेचेंय जाता म्हणलें चिंताप पोरनेस्वल आमच्या दोळ्या मुखार दवरता पोरनेस्वल्यांत आमी आब्राहाम विशयांत आयकता आब्राहाम उतर प्रायपर्यंत ताका भुरगीं जातलेलीं आनी देव ताका आशिर्वाद दिता आनी साराक हे भुरग्याक फोव करता आनी त्या देण्या पासून आब्राहाम देवाक अर्गां बाटयता कित्याक आपणाक फोव न्हय जाल्लें देणें देवान म्हाका दिलें म्हणून तो बी त्या विशयान आमी आयकता तो बीत आपल्या स्त्रियेक सांगाता घेता आनी सांगाता बसून ती मागणें करता
काजाराचो पयली घडी मागणान ती करशितात आनी म्हणटात आमकां देवान एक केलां आनी त्या देखून आमी सांगता जियेवच्या खातीर देवाक आमचे मदें हाजीर करया, आमच्या जिवितांत देवाक पयलें स्थान दिया. तुका म्हजी भयण म्हणून घेता, तुका म्हजी मोगाची म्हणून घेता आनी शेकी तो पतीन म्हणून स्विकार करता आनी त्या प्रमाणे लग्ना जिवितांत देवाचे आशिर्वाद घेवन तो मुखारून वेता. रुताची काणी आमी जाणाव. थंयसर आपलो दादलो सरल्या वेळार ताजी माय म्हणटा, ससो म्हणटा अळे बाये तुजो दादलो सरला आनी तुका ह्या घरांत कांय स्थान मानना जावंक पुरो, ताका देखून तुवें तुज्या घरा वचयेत, तुवें तुज्या कुळारा वचयेत. तुका आनी कोणी बरो सोलो मेळ्ळो जाल्यार ताचे कडेन तुवें काजर जावयेत. रुत म्हणटा ना माय, तुजो देव म्हजो देव, तुजो गांव म्हजो गांव, खंय तूं मरताय थंय हांव मरतलीं, खंय तुका पुरतात थंय म्हाकाय पुरूंक जाय अशें म्हणटा ती. ही घडी थंय पवित्र पुस्तकान आमी आयकता. तुजो अर्थ लग्न संस्कार म्हळ्यार फकत एका दिसाची घडीत न्ही, बगर सगळी जिणी बोर तातूंत वाडून येता आसतना न्ही दादलो आनी फकत बायल, बगार सगळें कुटुंब तातूंत आसली माय मांव सक्कड मनशाय तातूंत गरजेचें म्हणलें घडितां परनेसलांत आमी आयकता. आनी नव्या सल्ल्याक येता आसतना जेजू हें घडीत पवित्र करता विविध रितींनी आनी फकत थंय मात्र न्ही, आपणाकच पवित्र सभेचो पती म्हणून घेता. सगळ्या पवित्र सभेच्या सांद्यांक आपण आपणाचे पतीन म्हणून घेता आनी आपूण पती जावन आपल्या पतीने खातीर तो सॅक्रिफायस करता. खंय पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत कुर्सार उमकळोवन आपणा जिवाचो अक्रेसो एक थेंबो रगा समेत वारोवन आपल्या पतीने खातीर तिका बोगसूंच्या खातीर तिका सोडवण दिवच्या खातीर तो आपलो जीव दिता. आनी तातूंत लग्नाच्या कार्यांत भागीदार जातना आमी म्हणटा पती आनी पतीन जेजू आनी पवित्र सभे मदें आशिल्ल्या लग्ना संबंदाचो संकेत म्हणून. आनी त्या देखून कशें जेजून आमचे खातीर पवित्र सभे खातीर जीव दिलो गी तशेंच एका पतीन पतीने खातीर पतीन पती खातीर जीव दिवंक जाय म्हणल्यार लिसांव आमकां थंयसर दितात. आनी आयची दोनी वाचपां हाका पुरक जावन आमकां सांगून दितात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें जाकोबाच्या पत्रांतलें. तो म्हणटा आमी देवाचें उतर आनी देवा उतर आयकल्यार पावना, आमी त्या प्रमाणे जियेवचें गरज. लग्न जाता आसतना आमी देवाचें उतर बास्तावन दिता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन, विश्वासी रावतले हांव, मानान लेखतले हांव, सांगात दितले हांव, एकामेका बक्षितले हांव, सोडदोडीन स्विकार करतले हांव म्हण आमी एकामेका भास दिता. आनी ती भास दिल्यार पावना, ती जियेचे म्हणटा सांजाकोब. आनी त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे जर तर तुमी जियेनात तुमी तुमकांच फटयतात. आनी त्या देखून आमी हर एकल्यानी देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आमचे आरश्यांत आमचें सारकें पळयल्लें बरी जाता. आमी एकामेका कडेन मस्त उलयतना थोडे फावटी फटी मारता, थोडे फावटी हलक करता, थोडे फावटी सुकोवन उलयता. हेंच उतर आमी आरश्या मुखार उलोवन आमचे कडेन उलयचें, त्या जाल्यार आमकां बूद येता. हांवें म्हाका पट्टींग म्हणटना आरसो मुखार तोय म्हाका तशेंच म्हणटा. हांवें एक वायट उदक उलयतना तेंच उतर म्हाका पाटी मेळटा न्हय. आनी त्या देखून आमी कशें आरश्या मुखार उबा रावन आमचे कडेन उलयता गी त्याच प्रमाणे आमी एकामेका कडेन उलयचें म्हणून जाकोब आयच्या पत्रान आमकां सांगता. आनी त्या देखून आमकां तो स्वतंत्र दिता, आमकां तो जागवणी दिता, आमकां तो जाय तितलें बळ देणी आनी फावो करता. आनी ते सक्कड उपयोग करन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्या जाल्यार आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळटा म्हणून तो आमकां सांगून दिता. त्या देखून देवाचें उतर न्ही फकत आयकूंक आनी हेरांक सांगूंक बकार आयकून आमच्या जिवितांत नियाळन त्या प्रमाणे जियेवंक. आनी लग्न संस्कारांत तें उतर ती उतर भास एकामेका खातीर जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जर आमी अंतू सोडदोड करता, कॉम्प्रोमायज करता, आमी सुकोवन पडटा, एकामेकाक फटयता म्हणल्यार जागवणेचीं उतरां आमकां तो दिता. आयच्या वांजेलच्या वाचपांत आमी आयकलें मरी देवाचें उतर जियेवंक आमकां प्रेरण दिता. हांगासर जेजूक पळोवंक ते देवदूत आनी सक्कड आयिल्ले. देवदूत पारी गोवळी एकामेका म्हणूंक लागले आमी त्या सोमयाक पळोवंक जाय. आनी थंयसर ते येतात आनी मोरयेक जुजेक आनी बाळकाक पळयतात. आनी जें कितें ताणें सांगलें आयकल्लें गी तें थंयसर सत जाल्लें तें पळयतात. आनी थंयसर सत जाल्लें पळयत आसतना मरी हें सक्कड संगती आपल्या जिणयेंत जगोवन दवरता म्हणटा तें वांजेलचें वाचप. मरयेन कितें केलें? मरी आम्हा समेस्तांक देवाचें उतर जियेवंक मेल फांक्त जाली. मरी जेजूच्या उतराक खाल जाली, देवाच्या आपोवण्याक ती खाल जाली. देवान तिका
आपल्या पुताक आवय जावंक आपयत आसतना तिणें सई घाली येस म्हळें तिणें आनी सई घाल्ल्या वरवीं जें कितें सकट बगूंक मेळ्ळें आमी पळयता तरी पूण आपल्या उतराक ती खाळ जावन जियेली आनी जेजूक तिणें आपल्या गर्भांत घेतलो ताका ल्हान व्हड केलें आनी ताका पब्लीक जिणेक तयाराय केली देवाच्या जेजूच्या उतराक ती खाळ जाली सवारपोटी जेजूनय तिचे कडेन उलयल्लें आसा आनी ह्या संदर्भार ती ताका खाळ जाली काना नगरांत थंयसर वायन उणो जाल्ल्या वेळार ती म्हणाली आल्या पुता हांगासर वायन उणो जालो त्या मनशाचे मर्याद वेता कांय तरी कर जेजू म्हणालो म्हजो वेळ आनीक येवंक ना त्या वेळार एक म्हूण तिका बेनिसलें कोण ना ओ कितें उलयता म्हणून पूण ती जाणा आसली हांवें उलयल्लीं उतरां न्हय म्हज्या स्वार्था खातीर पूण पेल्या खातीर आनी तेज्या उतरां प्रमाणे जेजून तें उदक आसलें वायन केलें आनी त्या वेळार ती म्हणाली हो म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा आनी ह्या मुखांतर आम्हा समेस्तांक देवाच्या उतराक खाल जावंक तेणें आपोवणें दिलें देवाच्या कुशेक ती खाल जाली आपल्या जिवितांत जेजूक कितें घडटा म्हूण ती जाण जाली आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका वयतना ताच्या सांगाता ती समकली त्या कुर्साच्या वाटेन सांगाता समकली तो प्राण सरतना ताच्या कुर्सा मुळा ती उबी आसली आनी ह्या मुखांतर देवान म्हज्या पुता मुखांतर असलें एक जिणी जियोंक फावो केला म्हण जाल्यार त्या कुशेक हांव खालती मान घालतली त्या दिसा हांवें गब्रियल बडेच्या उतराक सई घाल्ली आज ह्या प्रमाणे पूर्ण जाता म्हण जाल्यार ताकाय हांव बद्ध अशें म्हणून ती थंयसर उबी रावली देवाचेर पाती येवन तो कितें सांगता त्या प्रमाणे कर्ण आपल्या जिवितांत आपले संपूर्ण जिणी त्या प्रमाणे जियेल्ली मोरी आमकां समेस्तांक एक मेल सांगता तर आमी कितें करूंक फावो मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतरा प्रकार ताच्या कुशे प्रकार आमची जिणी आमी मांडून हाडूंक जाय आनी तातूंत लग्ना जिवितांत आमी न्हय फकत त्या दिसा एकामेकाक दिल्लें उतर मगर हर एका जिविताच्या हर एका घडये त्या प्रमाणे आमी तें उतर परतून आनी परतून रिपीट करन त्या प्रमाणे जियेल्या जाल्यार आमकां खंडीत जावन देवाची आशिर्वाद मेळोवंक साध्य जाता एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावरूंक जाय बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय जावं दादलो वा स्त्री पयसल्या गांवांत ह्या पयसल्या अंगतीन वावर करता आसतना तांच्या विशयान म्हणजे मोतीन दवरून घेवन तांणी करचो त्याग तांणी करचो साक्रिफीस तांणी आटयल्ले ते रगत तांणी वारयलो तो घाम आमी सदांच नियाळोवंक फावो दोगांय दादलो आनी स्त्री आनी केदाळ हें आमी करूंक शकता की त्या वेळार देवाच्या कुशे प्रमाणे आमकां जियोंक साथ जाता भुरगीं माळान देवान दिलें वर्तें देणें सभारंगात भुरगीं नान जावंक पुरो तीं कस जातात तीं आपल्या जिणेंत आकला आसना आसात पूण मस्त जाण आमकां देवान भुरग्या बाळांचें देणें दिलां तें वर्तें देणें जें आमी करूंक जायना देवान आमकां दिवयेत आनी त्या भुरग्या बाळांचें देणें स्विकार करून तांकां भावार्थान आमी वागोवची गरज आसा मस्तबुटी आमी ही उतर भास दिता आमी भावार्थान आमच्या भुरग्यांक वागयता म्हूण जावं लग्नाच्या दिसा जावं पवित्र स्नान दितना जावं इतर संस्कार दितना आमी तें उतर म्हणटा त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवची गरज आसा त्या देखून त्यागाची साक्रिफिसाची जिणी जियोवच्या मुखांतर जेजूक आमी साक्ष दिल्या जाल्यार आमची जिणी सदांच नंदन जातली तीच मोरी माय आपल्या पती सांगता आपल्या भुरग्यां सांगता भाग्यवंत जिणी जियेल्ली आम्हा समेस्तांच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवं दी आपल्या पुता कडेन बेसांवां मागून धाडून दी आमच्या पतीचेर आमच्या पत्नीचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या मलगडा मामा मांयचेर आनी आमच्या सासू मांयचो कोण आसा समेस्तांचेर ते आशिर्वाद घालून दी आमचे कुटुंब एकवटान सांबाळून दी सदांच देवाच्या ससायंत जियोवच्याक देवाच्या आशिर्वादान भरच्याक आमकां आशिर्वादांनी बरोवन म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन देव आमचो मोगाळ बाप आमच्या उल्याक केदाळायत आयकता कान दिता आनी आमकां बरेंपण दिता देखून आमची मागणी आमी सोम्या मुखार दवरया सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे उतार परगट करच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक आनी लायीक भावा भयणीक दैवीक कृपेन भर म्हूण मागता जवाब बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें बापा आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी कश्टवच्या सर भावणांक कुमोग करूंक तांकां उदार मोन दिवून मागता बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणल्यार उतरांचेर भर वचोन विविध रितीच्या कश्टांक सांपडल्यांक दुबळ्यांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक
तुज्या दैवीक कृपेन बरें कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय. देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं. पती पत्नीन तांच्या लग्नाच्या दिसा एकामेका दिल्ली बसवणी तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी जियोंक आनी एकामेका विश्वासी रावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय. वावराड्याक ताजी मजुरी फावो. परगांवांत वावर करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तांच्या कामांत भद्रती तांकां बरी भलायकी शांती समाधान दी म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय. तुमी संवसाराचो उजवाड आनी प्रत्यक्षे मीठ ही उतरां मतीन दवरून आमी हर एकल्यांनी एकामेकाच्या जिवितान वाड ताकोवचो उजवाड आनी रुचीची मीठ जावन वावरूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक शब्दान आमकां चलय. हे घडीभर आमची खासकी मागणी सोम्या थंय दवरया. तांच्या आतां बायाक बरें बळ सूख बरी भलायकी मती समाधान. तशेंच जे कोण आमचे कुटुंबांतले सरिल्ले म्हणजे दादले स्त्रियो आसात तांकां शासनाचें सूख दी म्हणून सोम्या लागीं मागया. पयसल्या गांवांत मणिपुरांत आनी इतर गांवांनी कसोंच्या लोकांक देवान दयाळ दिश्ट लावन तांच्या मनां उजवाडावन शांती स्थापीत करूंक गरज असली बेसांवां तांचेर वचूं म्हूण मागया. आमच्या मदें घायल्लीं कुटुंबां आसात एकामेका दुखोवन पयस सरलीं आसात ताका समेज तांची घाय थांबोवन परतून मोगाच्या वेंगेन एकामेका सांगात हाडूंक गरज असली कृपा दी म्हणून तांचे खातीर मागया. बाबा सर पदवेदारा ही थोडी प्रार्थना आमी भगवाडतान तुजे मुखार दवरली. तुजे कुशा प्रमाणे तुजें उतर आयकून आमची जिणी त्या प्रमाणे रुपीत करूं. तुजें उतर आमच्या जिवितांत जियोवचें सवें तुका साक्ष दिवंक गरज असली कृपा आमकां लाभय. आमची कुटुंबां सदांच एकवटान सांबाळ. दादल्याक स्त्रियेक भुरग्यांक आनी सर कुटुंबाच्या सद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर हे मागणें करता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. Sangi Bapa Mugam so hata punasa to sodondi Pratik sondi Sagi tuje amche yemdi to sodondi Pratik sondi Sagi tuje amche yemdi Mogal Bapa Kalsa amchi Jesus sangi Ditang tuka Mogal Bapa Kalsa amchi Jesus sangi Ditang tuka म्हज्या भाव भयणी म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपाक मानदार असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्पोराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचले. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकणटा तारण मेळलेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर तू सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Havartaso gut परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिवीत असो उंडो आनी ही सरवण जी काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समजता. पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे माये संगती आनी तुजो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवणदराची आजना मनान दवरून ताणें शिकयले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार सरेस्परासर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरेकतले आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पदकांनी सुटय आनी सर आकांतांतले वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती देणे कोडान सांबाळ तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळय जावन सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण मेळिल्ले आमी समेस्त सुभागी तुझ्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Somia Leta Dania Ashita Laleta Kim tu kasada अज्ञान मोजा गटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोजे सदांच थंयसर बिडार तुजे आवाशेता सोमिया Somia लेता दुनिया आशिता लालेता गिंतू
आमच्या मोगाळ बापा या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें आमच्या सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हांगा जमा जाल्ल्या सगळ्या कुटुंबांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. दादल्या स्त्री एकवटान सांबाळ आनी तुवें दिल्ल्या देण्या प्रमाणे एक भाग्यवंत जिणी जिवन तांकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आज आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी देवाचें उतर आयकूंक आनी जियोंक उलो दिता म्हणलो संदेश नियाळ केलो आनी काजारी जोड्या पासत आमी मागलें. आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जोगतो संदेश दिला. भोव मानादीक बाप चार्ल्स मिनेझस विगारवार उडपी वारोडो हांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांक बरें मागता. प्रधान याजाक अदीक मनादीक बाप चार्ल्स मिनेझस हांणी दिजें म्हूण तांचे लागीं हांव विनंती करतां. आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुर्दम रावल्ली अविटा स्टेल्ला कर्नेलियो संतेकट्टे, रॉबर्ट मेबल डिसोजा कक्कुंजे, जेरोम सांड्रा ब्रेटो संतेकट्टे, विक्की मचादो संतेकट्टे, माइकल सुजाता क्वाड्रस उडुपी, एडिल जेनिफर मिनेजस एंड फैमिली ब्रह्मावर, ज्योति फर्नांडिस संतेकट्टे, चार्ल्स डिसोजा एंड फैमिली ब्रह्मावर, ग्लैडिस डिसोजा एंड फैमिली कोळलगिरी, अजय रायन मैनुएल एंड फैमिली कोळलगिरी, लैंसर रीना क्वाड्रस एंड फैमिली कलमाडी, लिनफर्ड एंड रोविना क्वाड्रस एंड फैमिली कलमाडी, रिचर्ड मस्करिनस संतेकट्टे, मैक्सिम एंड आशा फर्नांडिस तोट्टाम, ऑस्टिन एंड अश्मिता फर्नांडिस तोट्टाम, रीना एंड लेस्ली अरन्ना कलमाडी, प्रियल प्रीशल सुवारिस कल्याणपुर, वलेरियन एंड मेरी पिकार्डो कलमाडी, नेल्सन लुविस ब्रह्मावर, ब्रायन लुविस ब्रह्मावर, सारिका लुविस ब्रह्मावर, गिलबर्ट डिलीमा एंड फैमिली बॉम्बे. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ही भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंसून काडली. देवपुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगुल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्ही तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां.
ते सवाय ह्या परी आसात बरें काम मेळोंक मायग्रेन गूण जावंक मोतीची पिडा गूण जावंक पासपोर्ट वेग्गे मेळोंक ड्रायव्हिंग लायसन्स वेग्गे मेळोंक वायट कामांतावन पयस वचोंक बेजाराय पयस वचोंक बापायक भुरग्यांचो मोग करूंक कुटुंबांत द्वेश पयस वचोंक बेबिरांत पयस वचोंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक आबुधाबींत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक कॅनडाची विजा मेळोंक बरें काम बरो सांबाळ मेळोंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक पाट दूख पेंगटाची दूख गांठीची दूख गूण जावंक पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकप बऱ्यान जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक भुरग्यांक बरी बूद शिकपांत उर्बा मेळोंक कोर्ट केस बेगीनत इत्यार्थ जावंक स्वंत घर फावो जावंक कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी बरी सैरीक मेळोंक पोटांतली दूख हुलोप गूण जावंक कुटुंबांत बाबावानी मोगान जियोंक बरी विजा मेळोंक बरें काम कुटुंबा जिवीत फावो जावंक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक गव्हर्मेंट काम मेळोंक कातीची पिडा गूण जावंक वायट अपराध पयस वचोंक आमाल पियोवणें सोडूंक कठीण हात दूख गूण जावंक युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळोंक IVF ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक रीण फारीक जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतेय म्हाका आशची पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयल्या पोवटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरावांत सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोव दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भुगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन दुसरो दीस सांगाता म्हण्या ये मोगाळे माये तूं दाविदाच्या कुळयेचो परजळ आनी जुदेव स्त्रियां मदली माणीक तुजे सभाये आनी आनंदातय आमी विस्मीत पावता जंवसाराचे राज नाश करच्या खातीर बापा कथावीण तूं जल्मल्ली संवसारांत जावन पातक्यांचो काळोख दवणोवचे खातीर तुवें जल्म दिलो जेजू क्रिस्ताक दैवीक उजवाडाक हे कथावीण हांवकारी आनी भोव मोगाळे माये सगळी आमची पातयेणी तुजेर दवरून तुजे सशीन आमी धांवन येता तुजे स्वादीक नांव उसारतना आमची काळजां संतोशान उमळटात मोरी आमचे माये कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी आमकां तूं दया कर उजवाडाचे आनी शांतीपणाचे वाटेन आमकां चलय आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सोमी तुमच्या सोवे आसो
सोवे आसो प्रार्थुया ये देवा येसु म्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सोकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तुज्या दयेन तांकां भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजे मीत मेर नातलेल्या दयाळे लगे आमी मागता भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या पाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सदेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो मोगाच्या भाऊ भयणीनो आतां तू आमची शरतीनी माय तू सर्गानी संसाराची राणी नमन करता तुका भक्ती कोणी माय तू आमची राणी आयक माये आमची मागणी माये तू सर्वय काळी माय तू आमची राणी आयक माये आमची मागणी माये तू मोगाळी राख आमकां सर्वय काळी वेलंकणीचे माये आम्हा पसत विनाती कर मगेन गुरसाचे कुरवे न्यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.